आणि आज आमकां असं गोवा वचचें आसा माळशी नारायणी टेम्पल तू कौल प्रसाद असतो आणि पूरा बॅग पूरा पॅक करून जाला बाई सर सीधा आतां स्टेशना वचा आणि 1 घंटा आमगे ट्रेन आसा सीधा गोवा वचचें आम्ही करमाळी पावतासा तसं स्टेशन येतास हे देवा प्लीज 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 आम्ही हांगा देव न्ही आता बॅग घेवन सीधा फर्स्ट टाइम मालसा अपार्टमेंट वचा आणि येद्र हक्क देवस्थान आसपड्या तो देवस्थान आयले हांगा आतां आरती स्टार्ट जाला आतां धूलपेट करचें जायना अशींची देवाक भायर दाखोवन पांय पडून आमी वतात व्हॉट्सअप गायज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि प्रजनाके गुड मॉर्निंग घंटी जाल्ले 8:25 आणि आज आमकां असं गोवा वचचें आसा माळशी नारायणी टेम्पल तू कौल प्रसाद असतो तर हांव जस्ट असं फोटो आणि पुरो पळयत आशिल्लो कोजागिरी दिवस दाखवून ते स्टार्ट जाता मेगा फ्रेंड्स आनी आसा ते पावले ती कोजागिरी दिवस दाखवून त्यांनी असत ते आणि सेव्ह करता आसा ती तांगेर पुरा फोटोस असो हांव वॉट्सअपा पळयत आशिल्लो हांव लागता हांव केन्ना पावची कर न्हू ते आणि मेगे सेव्ह अर्पण करची देवाक आज आमी वता आसा ती आणि जस्ट आतां मेगेला आतां हांव पुरो ब्लॉग आणि म्हळ्यार एडिट करचें आशिल्लें म्हळ्यार मागीर म्हाका टायम मेळना रात्रीच आमगेली ट्रेन तर ताजे खातीर आतांची हांव ब्लॉग एडिट करता वग्गी उठयलेलो थर्सडे भायर वचचें आसा आनी सांजवेळची ट्रेन तर आतां ब्रेकफास्ट करया अम्माय उठयली अम्मान ब्रेकफास्ट रेडी केला गुड मॉर्निंग अम्मा गुड मॉर्निंग तर अम्मान आतां रोलां फंड घाला तर आतां रोलां खावया आनी ताजे मागीर हांव आतां क्लासा वता आनी वापस येवका आनी तेदोळ ते अम्मा हांगा रांदप करतके आनी बंसय करतगे आनी म्हाका त्या टायमाक व्लॉग घेवचें जायना बंस करतना तिका हांव सांगला तूं वगी वगी करी म्हळ्यार म्हाका टायम ना म्हाका त्या मेगा खातीर वेट ब्लॉगा खातीर वेट केल्यार मागीर तें बंस जायना मागीर वेळ जातलो ताजे खातीर हांव फस्ट वचून येता ती तेदोळ ते तिका काम करतली रेडी करून दवर तर जस्ट आतां घरा कडेन आयलो आनी अम्मान आसना पुरो रेडी करून दवरलो हें पळया बंस फाल्यां आमकां ट्रेनान तो खावच्या खातीर पळया सुपर न्हू लायक कोण फुग्गून एकदम सुपर जाला आणि जेवणय रेडी केला हांगा आतां आजी कसन जेवण आसा फुलावर आणि बटाट घालून भाजी हे सेम बटाटा भाजी म्हणके दिसताच न्हू हांव चिक्की कन्फ्यूज जालो स्टार्टिंगान तूं हे वापस बटाटा भाजी करून बट तांदूळ फुलावर घालना सुपर चपाती दाळी शीत आनी आमगे हांगा लायक कोण बीटरूट घालून सॅलड पळय कशी पिंक कलर सॅलड जाला पळय फुल सुपर चलो आता फटाफट जेवचे आणि बाकी थोडं काम करचें आसा पॅकिंग करचें आसा यो पॅकिंग करनी उडगासू येनी करया फटाफट मागीर मेळया Later that same evening. आईची पुरा काम जाल्लें आतां जस्ट घर कडेन आयलो जेवण घेतलें आनी आमी आतां रेडी जाता आसा ती अम्मांक रेडी जेवण बसल्या आतां वच्चाक आनी पुरा बॅग पुरा पॅक करून जाला दादारा वचचें तेन्ना कोण ट्रेन धरचें आनी सीधा वचचें हांव अम्मा आनी शुभदा ल्हान येता आसा शुभदा आनी तेगेली अम्मा येना म्हळ्यार शुभदाक रज ना ताजे खातीर पॅकिंग केलं बॅग रेडी आता देवा पांय पडया गान लावया बाई सर सीधा आतां स्टेशना वचा आणि 1 घंटा आमगेली ट्रेन आसा सीधा गोवा वचचें शुभदा तेगेला न्हू तेगेला अम्मा पूर जाण हांगा आयले आसा आतां आमी आतां बाय सरले बाय बाय करू आयल्या हॅपी जर्नी सगळ्यांका तर आमी टॅक्सींत बसले आतां दादर स्टेशना वता आसा ती आमी जस्ट स्टेशनार येवन पावले ती माव थंय असं चॅक करता आसा अम्मा थंय वचून बसल्या अम्मा वो थंय बसल्या आतां आमगे प्लॅटफॉर्मान आतां वेट करता 11 o'clock आमगेली गाडी 11:15 आतां हांगा बसच्या जाग ना तर आमी आतां तोगू बसतात ते न्यूज पेपर घाल न्हू हांगा म्हळ्यार प्लॅटफॉर्म मस्त सान आसा ताजे खातीर हांगा बसच्या जाग ना तर आमकां बसची जुगाड आसा आरामसे पैसे बेस्ट आणि के अर्ध घंटा आता हाजी मागीर आमगेली ट्रेन येता तर हांगा आतां उदक घेवचें आयला उदका बॉटल घेवया चेन्नईची ट्रेन आयला आता हाजी मागीर आमगेली ट्रेन भैया जी 2 पानी का बॉटल दो ना सादा दो ना पाणी बॉटल घ्या
तो उदका बॉटल घेतलं आहे. आता नेक्स्ट ट्रेन आमगेलीची रेडी जाऊयात. तर आमगेले आता ट्रेन येतच हांगा बोगी लागला आता M2 आमगेले. ट्रेन आता सोडला हांगा आणि हे हांगाच्या ट्रेनीची लायक कसं पळय सीट आणि पळय कसं आणि आम्ही देखून ते पूरा नवे केला दिसते पूरा चेंजेस पुढं अशी नासल्या पुढं विंगड आसल्या गाईस बार जाल्ले आज अम्मा बर्थडे आता अम्मा विश करतो. तुला काय एक्स्ट्रा पाहिजे अजून? अम्मा हॅपी बर्थडे तुका. आता दिसाना अम्मा मस्त तुला काढूकस हॅपी बर्थडे. तर अम्मा जस्ट विश केलं ते मस्त काढूक असेल. The next day. गुड मॉर्निंग गाईज. जस्ट आता उठायलो आम्ही काही अडवली स्टेशनाक पावल्या आणि या पळया सकाळचे कितलं चंद दिसतस पळया येदराक ट्रेन येत तसं क्रॉसिंगार राबला आणि पण कितलं धवस पळया हांगा ब्युटिफूल दिसता. वाव आणि येदरा पळया ट्रेन येता असं ते एक सान म्हाका मेळ्ळा ज्या सीट म्हाका प्रॉपर न्हिदय येयली तांचो पांय पुरो दुखतस प्रॉपर. म्हाका ते लो सायड लोअर म्हाका लायकच जायना. कृपया रेलवे लाइन पार न कर अ हाई स्पीड ट्रेन इज पासिंग बाय प्लीज डू नॉट क्रॉस द रेलवे लाइन. हांगा ट्रेन येतास जस्ट आता उठयल्या आणि मी माती दुखच्या लागल्या म्हणजे अर्ध न्हीद जाल्ली. हांगा आतां मी बसून आता तान्नी पिता सो ती बन्स कॉफी कंकवली पावले आता हांगा ह्या बरें ट्रेन पास जाल्ले हांगा. आता किती वेळ आसा हांगा पण स्टेशनची की मुखार सेकंड कंट्री नाही आमकां आनी मातसो दूर आसा म्हणजे मिनिमम 11 वयर जातले. आनी की दूर आनी की आसा एक 2-3 घंटे. चलो आता लायक करून बन्स खाऊया कॉफी पिवया आणि एन्जॉय करूया. तर हांगा कणकवली स्टेशन जस्ट आयलें आमी आतां. 1-1.5 घंटो ट्रेन लेट जाला हांगा. जस्ट आमी आतां सावंतवाडी पावले हांगा. हे आमगेले ट्रेन लेट जाला. दोन्ही ट्रेन येद्रा राबला पळय भायर सरले हांगा. आमगेले ट्रेन आतां वता तसं. आकाश कितले छंद दिसतास ना वयरी गद्दू पळय. वाव आणि वयर पळय ओ नारला मारता टॉट सुपर क्या बात है. अशें दिसता 100% गांवांत वयलें हें पळय हांगा पळय कितले तोटस पळय. वाव भार चंद दिसता. ती गांवांत तूं घरा मागची गद्दो आशिल्ले तशींची दिसता सी उडकास येता सी पुरा. ओहो सुपर हें पळय हायवे. 2 सेकंड लेट जाऊ कशी करेक्ट तो फ्रंट सीन मेळटा लायक न्हय आणि लायक करून बसतात तसं. भजनीचे रिहर्सल चालू असतं. होड्स सोमायल्या 100th एनिवर्सरी ना ते. हां 100th एनिवर्सरी येत जन्मशताब्दी बर्थ एनिवर्सरी. ओके जन्मशताब्दी बर्थ 12 तारीखे फंक्शन 11 तारीखे रिहर्सल 12 तारीखे फंक्शन. ताची खातीर आसना भजनेचे
प्रॅक्टीस चालू समजा म्हळ्यार मामानी हांगा तसत कोटेश्वरांत ते 100 सिंगर्स आनी म्युझिशियन्स आसताली. I am one of the 100 singers. आता तुम्ही ते लाईव्ह पळयतली. तो आतां पेडणे आयलो हांगा. हाजी मागीर थी विमो आनी ताजी मागीर करमाळी आमगेल्या स्टेशन येतालें. आयकत आसा हे आतां फस्ट हांव घालचे फुडेंचे लायव्ह जॉइन जाल्लो आसतालें. ओके मनात म्हणजे बेस्ट भजन सुपर कितलें चंद आसलें न्हू भजन. ह्याचें आतां भजन आसा सोम्याल जन्म शताब्दीन तूं म्हणटा आसा तें ह्या पुरो ऑल द बेस्ट पुरो जाणाक ऑल द बेस्ट. तातूंत हांतूस न्हय एक भजन आसा जें महादेवेन तर तिचें सोम्यान आसा न्हय बरयलालें. कुच्ची वेंकटरमण देवा वयर बरयलें भजन कितले 150 वर्स फुडें सेमीन स्वाम्यान ते सोदून गाणू राग बसकारावचे सांगून हे फर्स्ट टायम फुडें केन्नाय कोणें भजनीन सांगिल्लें ना. फर्स्ट टायम हे म्हणचे आयकुया म्हळ्यार ताजे ट्यून कशी आसा म्हाकाय गोतना येदोळ ते आयकनी आतां फस्ट आयकता आमी गोवा पावता आसात आतां. नेक्स्ट स्टॉप इज थेवेम. तर आतां आमी आसा न्हय तें भजन आयकुया. वेंकटाचलम वंदेहं वेदांतवेद्यं. सुपर लायक आसलो भजन. तर हे आतां 12 तारखेक हे भजन म्हणटा आसा ती आनी हे महादेवेन ते सोम्यान बरयलेलें 150 वर्स फुडें. आतां टी व्ही मायला हांगा. आतां नेक्स्ट स्टेशन आमगेलें करमाळी. चलो आतां रेडी जावन बस. आमी करमाळी पावता आसा आतां स्टेशन येता आसा. आतां पळोवया खंयची प्लॅटफॉर्म येता करून. एक्चुअली लास्ट टायम ना दुसरी प्लॅटफॉर्म आयला ते नको मस्त चमकुच्या लागता. नॉर्मल प्लॅटफॉर्म आयल्यार लायक म्हळ्यार भायर डायरेक्ट पडी येता आमी. ह्या ब्रिज येता न्हू तो आमकां कळटा की आसा न्हू आयली करून न्हू. हे देवा प्लीज 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 हांगा वच तूं. आतां टर्निंग घेतास पळय आतां खंय नको टर्न घेता घेतलो ती स्ट्रेट वता असं. ओ देवा प्लीज घे. ओ ना वापस आमकां चोण वचका गायस. टर्निंग घे न्ही ताणें स्ट्रेट घेतला. चलो कांय प्रॉब्लम ना. ताका सांगचे चमकून वचचा. एक्चुअली आम्मस न्हय मला तिका चमकुच्या चिके होगू रोगू चमकू का पुरा ब्रिज चोण आमकां ह्या सायडा येवका. चलो आमी आतां देंवतात फस्ट. होगू रोगू यो हांग असं हांग असं हांव मुखार वता असं. तर टॅक्सी धरतात हांगा. टॅक्सी दवर न्हू डायरेक्ट आमी देवस्थाना वता. हांगा बहुत मस्त असं तापता आसा. आमी एसींत आशिल्लें एसी दाखोवन भायर आयले आमी. मस्त तापता सांग आतां. हे आमगे ट्रेन बाय बाय ट्रेन टाटा वापस येतान मेळया. आमगे ट्रेन आतां भायर सरले मडगांवा खातीर. आतां ह्यांची ट्रेन फाल्यां सकाळ भायर सरती मांडवी एक्सप्रेस. हे आतां वता कार शेडान तो लायक करून धुव न्हू मागीर फाल्यां सकाळ मांडवी एक्सप्रेस कोर न्हू बॉम्बे डायरेक्ट. स्टेशनाचे ह्या सायडा पळय हे लेक वाव कितलो चंद दिसता न्हू. तो लेका मदेन तूं पळय झाड आहा सुपर. हे पुरा करमाळी गुड्ड्या वयर ते घर आसता हांगा. वाव कित चंद दिसता न्हू. जस्ट आतां आमी हांगा टॅक्सीर बसले ती. आतां सीधा देवस्थानाच्या कसन तापता सांग बाप रे. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República
dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. La 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 la, la casa del merengue. La 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 la, y la casa de la bachata. या ग्राउंड आणि एद्रा देवस्थान Música, música, मार्दोल मार्केट música, te traigo música, música, मड्डी होय música Oh, de la Mandi. República. Ajá. आम्ही हांगा देवनी आता बॅग घेवन सीधा फर्स्ट टाइम मालसा अपार्टमेंट्स वचा आणि येद्रा हक्क देवस्थान पळया धूलपेट करच्या वच्चा आसात आणि ह्या पुरा मार्केटला येयला हांगा मागीर तुमकां दाखयत ह्या पुरा मार्केट आता फर्स्ट भितर वचा यो ओगूर यो तर देवस्थान आयले हांगा आतां आरती स्टार्ट जाला आता धूलपेट करच्या जायना अशींची देवाक भायर दाखोवन पांय पडून आमी वतात हें पळय देवस्थाना भायरचें आता देवाला आरती स्टार्ट जाला तर जस्ट आतां रुमांत आयला आनी फ्रेश जाता आसा ती आतां जस्ट आतां देवळा वचून आयली भायर दाखोवन पांय पडल्या आरती चालू आशिल्ली ताजे कडेन भितर वचचें जायनी तर हें आमगेले ट्रेन जर्नी आशिल्लें मागीर आतां आनीक एक ब्लॉग स्टार्ट करताले ते हांगाची लूक तुमकां पुरो दाखयता देवळा भितर वचून म्हाका ब्लॉग करचें जायना ट्राय करता बट सांगचें जायना चलो आतां आमी व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां पुरो जाणां की आमचो व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करात गायज नेक्स्ट व्हिडिओ पळयता रावा